पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। कित्याक हांवें फुगडी पळयल्या, रांगोळी पळयल्या, हे सगळे पळयल्या. असो कार्यक्रम हांवें केन्ना पळयलो नासलो. सो आयज हो पळोवपाक मेळ्ळो, खरें आनंद दिसता. एक महिला जी आमची भयणी खंय तरी फुडें सरता तेन्ना खूब आनंद दिसपाचीच गोष्ट. आज खंय तरी गेलो जाल्यार भयणी म्हणजे महिला ही केन्नाच फाटीं ना. महिला तुम्ही आज पळयला कितले फुडें सरता. पूण खरोखरच हो एक बरो कॉन्सेप्ट तुम्ही तयार केला. खरोखरच हांव तुमकां अभिनंदन करता, कारण तुम्ही बरी फुडें सरल्या. खूब आनंद दिसता आणि म्हाका इतली गॅरंटी आसा ह्या प्रोग्रामाक तुम्ही नक्की बाजी मारतली. कित्याक तितून डान्स कॉम्पिटिशन म्हण बाकीचे खुबशे एक्टिविटीज आहा. तुमकां मॅडम सारिका शिरोडकर मॅडम तुमकां क्वेश्चन विचारतली, तुमी आन्सरां करतली. खंय तरी आमकांय मातशें टीव्हीर पळोवन आमकांय आनंद येतलो, कारण आमी सगळे भशेचे हे पळयले. पण आयज फर्स्ट टायम खरोखरच म्हाका तुमकां सगळ्यांक पळोवन आनी तुमी सारके चिंतेन आसा की आमकां केन्ना स्टार्ट जातलो आनी आमी केन्ना क्वेश्चनाचे आन्सर दितले ह्या प्रतीक्षेन तुमी आसा. सो आयच्या कार्यक्रमाक तुमी सगळे जरा हटके प्रोग्रामात तुमी उपस्थित रावल्ल्या बद्दल मोठे संख्येन आमची महिला जी भगिनी येयल्ली आसा तांकां सगळ्यांचें अभिनंदन करता. पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. नवरात्र उत्सव सुरू आसा आणि त्या निमतान आमकां वेगवेगळ्या वाठारांनी आमंत्रीत केला आणि ह्याच निमतान वेगवेगळ्या वाठारांतले देवस्थानांचे तशेंच देवींचे दर्शन आमी तुमच्या मुखार हाडपाची आमकां संद मेळटा. खरें म्हळ्यार खूब बरें दिसता जेन्ना वेगवेगळ्या वाठारांत आमकां आमंत्रीत करतात आणि त्याच निमतान आमकांय देवींचें दर्शन जाता. आमचो एपिसोड येयले जातलो तो पर्यंत नवरात्र उत्सव सोंपतलो, पण म्हाका दिसता ही उमेद तशीच आमी तुमच्या पर्यंत पावपाचो आमी पुरेपूर प्रयत्न करतली. आज आमी आयिल्ले आसा वाणजुवे मालार दिवाडी हांगासर श्री भाविका देवस्थानान आजचो आमी भाग घेतली. सगळ्या वाठारांत खूब उमेद पसरलेली आसा आणि प्रत्येक बायल प्रत्येक अस्तुरी ही आमकां देवी बसूनच पुजनीय आसा. चला तर आजचो भाग खेळुया, खूब मजा करुया. पळयत रावात पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डचो आजचो भाग. जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमचे सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत आणि देवी भाविका देवीक आमी नमन करून आजच्या भागाक आमी सुरवात करूया. नवरात्रीचो उत्सव सुरू आसा आणि त्या निमतान आमी पळोवंक शकता बायलांक एक संद मेळटा एकठांय येवपाची आणि सुंदर अशें न्हेसून येवपाची. न्हेसपाक सगळ्यांक आवडटा आणि आमी खंयचेय बरें कार्य किंवा आमचो खंयचो सण आसता तेन्ना आमी सगळ्यांक पयलीं घेतात ते कितें कितें आसता आमचे हितून परंपरेन उखाणे. ओके, सो आज पळोवया आमची सगळी बायलां कितली बरी बरी उखाणे आमच्या फुड्यान हाडटात आणि जे सगळ्यांत बेस्ट उखाणे आसतले तांकां वतलो एक स्पेशल प्रायज. ओके, सुरवात तुमच्या पासूनच करूया. चल. आकाशाच्या अंगणात ब्रह्मा विष्णू महेश आणि रमेश रावाचे नाव घेऊन करते मी घरप्रवेश. ओके, आणि कोण? हिरवीगार झाडे नदीच्या काठी विठ्ठल रावांचं नाव घेते खास तुमच्यासाठी. मस्त. भाविका देवीच्या देवळाचा कळस बांधणारे होते कुशल. प्रकाशरावाचं नाव घेते तुमच्याकरिता स्पेशल. वाव. मांडवी सागरात संसाराची नौका मदनचे नाव घेते तुम्ही सर्वजण ऐका. गळ्यात घालते काळ्या पिड्डुका गळाभर भारताच्या नावाने लावते कपाळभर टिळा तांबडा. ओके, सांगा सगळ्यांत बेस्ट उखाणे खंयचे दिसले? इजत बरो आशिल्लो. ओके, मोठ्यान ताळ्यो सोनी तुजे खातीर. ओके, बायलांचे आमी गुण सगळ्यांकूच खबर आसा. बायलां आमी म्हणटा सोशीक समजीक खूब तांकां पेशन्स आसता, हय काय ना?
पण प्रत्येक बायलेक अशें दिसता की आपल्या घोवान असो एक गुण आसपाक जाय. तो खंयचो गुण सांगा, एक गुण जो तुमकां दिसता की तुमच्या घोवान आसपाकूच जाय. सोज्वळ आणि प्रेमळ. सोज्वळ आणि प्रेमळ. म्हाका दिसता तेंच्या भितर आसूंक जाय तेंनी आपणाच्या आवय बापायची काळजी घेवपाक जाय. बायल आपली जर कितें क्रिएटीव कितें करता जाल्यार तेका फुडाकार दिवन तेका सपोर्ट करपाक सपोर्टीव. घोवान बायले बरोबर पावलो पावल चलपाचें. बरी बरी हांगासर आमी उतरां आयकली आनी सगळ्यां खातीर एक फावटी परत मोठ्यान ताळू जावनी एटलिस्ट त्या निमतान कितें तरी भायर आयलें कितें तरी व्यक्त केलें सगळ्यांनी. आमचो फुगट्यांचो रावण आनी आमची 5 स्पर्धक मुखार येयात. ओके, आता आमचो पयलो रावंड जो आसता फुगट्यांचो रावंड म्हणजेच प्रश्नांचो रावंड आनी 5 स्पर्धक म्हाज्या बरोबर तयार आसा आजचो हो रावंड खेळपाक. सो आतां वचुया आमच्या प्रश्नांकडे. प्रश्न सारके आयका. येता जाल्यार कितें करपाक जाय? ताळी. आनी फाटल्यान कोणें प्रॉम्प्ट करप ना. पयलो प्रश्न, गुवाहाटी आसाम आशिल्ले देवीचे एक शक्तीपीठ नाव सांगपाचें तेजें. गुवाहाटी कामाख्या मंदिर. कामाख्या मंदिर सारखें उत्तर. मोठ्यान ताळयो वाजोवन हे खातीर. फुडलो प्रश्न, महिषासूर राक्षसाक खंयच्या देवान अमरत्वाचो वर दिल्लो? शंकर महादेव. शंकर महादेव दोन्ही रॉंग. ब्रह्मदेव. सारखें उत्तर. मोठ्यान ताळयो वाजोवन. ओके, फुडलो प्रश्न, श्रीदेवी भगवत पुराण कोणें रचयला? वेदव्यास सारखें व्यासमुनी. उत्तर. मोठ्यान ताळयो वाजोवन. ओके, फुडलो प्रश्न, नवरात्री उत्सव हो हिंदूच्या खंयच्या म्हयन्यान येता? बऱ्यापैकी चुकला. अश्विन शुक्ल. उत्तर आसा अश्विन शुक्ल. सारखें उत्तर. मोठ्यान ताळयो वाजोवन. ओके, शेवटचो प्रश्न. आता हो प्रश्न सारको ऐकात. तुमकां 5 देवीची पदां म्हणपाक जाय. नॉन स्टॉप म्हणपाक जाय. मातशी 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 चड न्ही. जी सगळी 5वी म्हणटा ती विनर. ओके, कोण सुरुवात करता? हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी जय जय संतोषी माता जय जय मा. थर्ड. चितपट टाइम ना. फटाफट येवपाक जाय. दुर्गे दुर्गटबारी तुझं विण संसारी मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की. चितप ना. चितपाक टाइम ना. जय देवी मंगला गौरी जय जय संतोषी माता जय जय माँ मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की. जय जय. ओ सॉरी. सेम उत्तर. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बिगिन. आई उदेग अंबाबाई आई उदेग अंबाबाई जय जय संतोषी माता जय जय माँ मैं तो आरती बरं, उतारू. आता तिका सांगला चुकला म्हणून तरी पण तेच. गणेश शारदा करीती गायन मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की. करूया उधो उधो अंबाबाईचा माईचा वाहे झरा शहरी कोल्हापुरा जय देवी जय महालक्ष्मी वससी व्यापक रूपे तुस्तुल दुर्गे दुर्गट भारी तुझ विण संसारी जोगवा जोगवा अंबेबाईचा जोगवा अंबे तुझ्या भेटीसाठी करविना धीर पोटी. ओके, सो हांगासर आमकां विनर मेळटा. मोठ्यान ताळयो जावन आमच्या 5 स्पर्धकां खातीर परत एक फावटी मोठ्यान ताळयो जावन. ओके, सो आमचे पयल्या रावंडाचे सगळे स्पर्धक जे विनर आसा हांगासर ते राविल्ले आसा आनी आमच्या मदीं आसा आज कुमारजुंवय मतदारसंघाचे आमदार श्री राजेश फळदेसाय. हांव रिक्वेस्ट करता की तांणी आजचे हे प्रायजीस दिवचे. ओके, सो आमच्या फुगड्या रावंडची विनर आमच्या बरोबर आसा आनी आमदारूय आमच्या बरोबर पाविल्ले आसा हांगासर. सो हांव रिक्वेस्ट करता की तांणी आमच्या 5 विनरांक प्रायज दिवचे आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पुणेचे फामाद रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. ओके, बेस्ट उखाण्याचो प्रायज
प्राइज वता प्रज्योती रावत हेंका आणि रिक्वेस्ट करता आमदारान हो प्राइज दिवचो. तशेंच आनी उखाणे घेतिल्ले आसा तांकां हे गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान कुपन्स दिया. आमचो फुकटांचो रावंड हांगा सोंपता. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड. कभी हा कभी ना ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता. आमची 5वी स्पर्धक आमचे 6 स्पर्धक तयार आसात आजचो हो रावंड खेळपाक. ओके संगीता, तुजो टाइम सुरू जाता आता. संगीता कशें आसा? बरें आसा. पावस लागूंक ना मग ना? लागला. लागलो? भिजले? भिजले? भिजोंक ना. ओके सीमा, तुजो टाइम सुरू जाता आता. सीमा, दांडिया बी खेळटा मुगो? खेळटा. आवडटा खेळपाक? आवडटा. खंय खेळटा? हांगाच. हांगा जाता? येता. हांगा येता जाता करतात हांगा? येता. 9 दीस? 9 दीस. सदांच आसता? सदांच आसता. आणि जेवण बी आसता? आसता. महाप्रसाद? हय. ओके कनिका, तुजो टाइम सुरू जाता आता. कनिका, कितें गो गरमी येता? जाता. पावस पडूंक ना न्ही? पडला. केन्ना हांगा पडला? पडला. राती पडिल्लो? पडिल्लो. आणि तू भायर भिजपाक गेल्ले? गेल्ले. तू वता भिजपाक? वता. आणि सत्री बी घेवन भोंवना? भोंवता. आज हाडला मुगो सत्री? हाडले. आणि च्या पिवन आयले? आयले. आमकां हाडल्या? हाडले. खंय गो? आसा. समोसे बी हाडल्या? हाडले. खंय गो दवरल्या? दवरले. बरीच प्रॅक्टीस करून येयला? केले. खंय गेल्या? घरा. घरा कडेन टीव्ही पळयता? टीव्ही पळयता. सदांच पळयता? सदांच. प्रोग्राम पळयला केन्ना? पळयला. कितले फावट पळयता खूब दिसाक? फावटी. आणि लास्ट खंयचो पळयल्लो? आयचो लास्ट. आयचो लास्ट? आवडटा तुका? आवडटा. आणि प्रॅक्टीस करीत आसता कितें? करता. कोणा बरोबर? भावा बरोबर? म्हाज्याच बरोबर. एकट्याच बरोबर? हारशान पळोवन. आरशान पळोवन कशें करतले गो? बेटा कितें हारशान सांगता? दिसता. कितें सांगता बेटा तुमकां? खरें सांगता. खरें सांगता तू? खरें. खरेंच? खरेंच. ओके सो खरेंच खूप बऱ्या तरेन खेळा आणि आमची विनर आमकां हांगासर रोखडीच मेळ्ळा. खरें म्हणल्यार आमी खूब वाठारांत जेन्ना वता कभी हा कभी ना म्हणलें काय ना, एक तर प्रॅक्टीस करून जी आयिल्ली आसा तांकां जमता, नाजाल्यार कोणाकूच जमना. आणि म्हाका दिसता खरेंच बऱ्या पैकी हांगा प्रॅक्टीस केला. मोठ्यान ताळयो जाली ताचे खातीर. कभी हा कभी ना ह्या रावंडचे विनर येता कनिकान. ताका मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस. आणि हांव रिक्वेस्ट करता सरांनी हे प्रायज दिवचो. थँक्यू. कभी हा कभी ना हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड. पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसावा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड जो आसता आमचो कितें? हो प्रायज केन्ना मेळटा? डान्स रावंड. आणि पळया की आज डान्स रावंडचे आमकां स्पर्धक कोण मेळटा आणि कोण बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स हांगासर दिता. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक गिफ्ट. ओके सो आमी आजच्या डान्स रावंडाक आमी सुरवात करता. आमची पार्टिसिपंट तयार आसा, आमचो प्रायज तयार आसा आणि आमची म्युझिकूय तयार आसा. मोठ्या ताळयो जाली सगळ्यां खातीर. ओके सो पयलीं सगळ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो दिवया. एक तर हांगासर आयली आनी डान्स केली ताका लागून. आणि विनर कोण तो सगळ्यांकूच खबर आसा. पण आनी एक प्रायज, रनर अप प्रायज सांगा. सेकंड प्रायज कोणाक दिवया तो. ओके सगळ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. डान्स रावंडची रनर अप जाता रचना भोमकर आणि तांकां मेळटा एक स्पेशल प्रायज जो आमदारानूच स्पॉन्सर केल्लो आसा. मोठ्यान ताळयो जावनी तेंचे खातीर.
आणि डान्स राऊंडचे विनर आता मिलन बोमकर आणि ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगाव ह्या शोरूम कडल्यान एक गिफ्ट. रिक्वेस्ट करता सराक परत एक फावटी तांकां गिफ्ट दिवचे. फुडलो राऊंड खेळचे पयलीं घेवया आनीक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra East in Karapur, Sakran, Goa. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड जो आसता पंचामृता स्पेशल राऊंड. प्रोडक्ट डिस्प्ले केला आणि बॉटल्स आमी दवरला आणि आमच्या पार्टिसिपंटांक दिला रिंग. एक चान्स एक प्राइज. ओके. स्पेशल राऊंड आमचो हांगाच सोंपता. आमी खूब ट्राय केले पण कोणाकूच हो राऊंड जमूंक ना. पण सगळ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो दोनी. आजच्या भागातल्या चक दे राऊंडाक आमी सुरवात करता आणि चक दे राऊंडच्या विनराक मेळटले युनायटेड 5 लिटर प्रेशर कुकर जो आमकां स्पॉन्सर केल्लो आसा युनायटेड एकता इंजिनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड हांच्यानी आणि तांचे डिस्ट्रिब्युटर आसा शांतादुर्गा डिस्ट्रिब्युटर्स फोंड्या हांगासर. आणि तांचे कडेन फक्त कुकरूच न्ही तांचे कडेन वायड वेरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आसा ते तुमच्या किचनाची शोभा वाडयतले. सो तुमकां जर तसली शॉपिंग करपाक जाय जाल्यार तुमी शांतादुर्गा डिस्ट्रिब्युटर्स हांचे कडेन फोंड्या वचूं शकता आणि बऱ्या रेटीन तुमकां हे सगळे प्रोडक्ट्स मेळटा. सो आजची आमची जी विनर जातली तांकां एक गेम खेळपाक जाय आणि तांचो गेम आसा तसो. हांगा तुम्ही पळोवंक शकता की आमी सगळ्यांक रॅकेटां दिला. ताका गो रॅकेटां तुमची रॅकेट्स दिला आणि मुखार दवरला पेले. आता सगळ्यांक विचार पडिल्लो को रॅकेटां घेवन पेल्यां बरोबर कितें करतली पण तांची गेम सारकी सोपी केल्या. आमी हांगासर 3, 2 आणि 1 अशे ग्लासीस दवरल्या. तांकां करपाक जाय इतलेंच की रॅकेट घेवन रॅकेटाचे तांच्यांनी पयलीं 3 ग्लासीस दवरपाक जाय. ताज्या वयर 2 आणि लास्ट 1 अशें पिरामीड तयार करपाक जाय आणि ते रॅकेट घेवन मुखार येवन उबी रावपाक जाय. ओके.
शिल्पाक वता आजच्या चक दे राऊंडचो 3rd प्राइज आणि तेका प्राइज दितले प्रज्योती मोठ्यान ताळयो जोनी तेजे खातीर. आणि शिल्पा रिक्षा चलयता सो तेका लागून पिंक रिक्षा ओके सो ताका लागून मोठ्यान ताळयो जोनी तेजे खातीर. नीलम हांकां मेळटा 2nd प्राइज आणि तेका प्राइज दितले सोनम मोठ्यान ताळयो जोनी तेजे खातीर. शीतल जाता आमची चक दे राऊंडचे विनर आणि हांव रिक्वेस्ट करता ह्या देवळाचे भटजी हांच्यांनी हो प्राइज दिवचो. शीतलाक मेळटा युनायटेड 5 लिटर प्रेशर कुकर जो आमकां स्पॉन्सर केला युनायटेड एकता इंजिनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड हांच्यांनी आनी तांचे डिस्ट्रिब्युटर आसा शांतादुर्गा डिस्ट्रिब्युटर फोंड्या हांगासर. मोठ्यान ताळयो जोनी. थँक्यू थँक्यू. आणि एक स्पेशल राऊंड आसा हांगासर आमची खुबशीं माणकुली भुरगीं आसा तांकां हांगा परफॉर्मन्स करून दाखोवपाक जाय सो तांच्या खातीर एक स्पेशल प्राइज. फर्स्ट प्राइज. सेकंड नाका मॅडम. सेकंड. थर्ड. ओके ओके सो आम्ही सगळ्यांची हांगासर नांवां बरोवन घेतला आणि एक हातूंतले जातले आजचे लकी विनर ताका मेळटले एक स्पेशल प्राइज जी आसा साडी. ओके 1 to 58 पर्यंत एक खंयचो नंबर सांग. 12 कोण 12. सुचिता. ओके सो सुचिता आता आमचे लकी विनर मोठ्यान ताळयो जोनी सुचिता खातीर. वाणजुवे मालार दिवाडे हांगासर भाविका देवस्थानान घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा कुमारजुवेचे आमदार श्री राजेश फळदेसाय हांकां तशेंच हांगा सगळे मेंबर्स प्रज्योती सोनम तशेंच तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमकां हांगासर आमंत्रीत केले ताका लागून. फुडल्या भागान आमी रोखडीच मेळटली हय तुमच्याच वाठारान. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा आज आमी आयिल्ली आसा वाणजुवे. ती मायकाकूच फोन दिली. सांग येती ना राव 2-3 प्रायजांनी घेवपाक जाय. येती आतां फुडें आमी कंटिन्यू वता न्ही ते समज. एक हे टेबल घेता मातशी अशी फुडें. हालो नाका टेबल हालो नाका आणि त्याचे फुल नाका रे. आपण घेता स्ट्रेट टीम. झाले हिजे कितें बोलतेच चल्ला.